मयेच्या कस्टोडियन मालमत्तेत बेकायदेशीरपणान नवी घरां उबारली तर ती मोडून उडयतले। ही कारवाय कोणूच आडावपाक शकना। घरां बांदपी विकपी तशेंच विकत घेवप्यांनी जतनाय घेवची अशी मुखेलमंत्र्याची शिटकावणी। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लोकांनी आता घरां बांदतले ओके सरकाराच्या जागेन येवन आणि तुम्ही आता क्लेम करतले ते जावचे ना। आणि हांव परत एकदा सांगता आणि हांवें फाटलेय फावटी सांगलेलें, सरकाराच्या जागेत जर कोण आता घर बांदून तिसऱ्या मनशाक विकता आसत जाल्यार इन फ्युचर तेजी घरां डेमोलिशन जावपाक शकता। परत सांगता आणि घर बांदता तेणी याद दवरचें, विकता तेणी याद दवरचें, घेता तेणी याद दवरचें। मया इवेक्यू प्रॉपर्टीत जर कोण आता नवीन घर बांदता आणि जर बांदलेले घर नवीन विकत घेता जाल्यार ते डेमोलिशन जाले जाल्यार सरकाराक, आमदाराक आणि डेप्युटी कलेक्टराक जबाबदार धरूं नाकात। आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना। नवीन जे घर बांदता ताका आमदारूय कांयच करूंक शकचो ना, त्या खातीर नवीन घर कोणी बांदचें न्ही। आता तुम्ही म्हणटले उरलेली इवेक्यू प्रॉपर्टी सरकाराची प्रॉपर्टी आसा आणि त्या सरकाराच्या प्रॉपर्टीत कितें करपाचें, फाल्यां सकाळी गावाच्या विकासा खातीर वेगवेगळे प्रकल्प जे करपाचे असतात तेजो हांवें ताका आतांय सांगला की आमकां जर एखादो म्हणजे 1 लाख 2 लाख स्क्वेअर मीटर जर जागा इवेक्यू प्रॉपर्टीत आसा जाल्यार बरो प्रकल्प मयात आमकां हाडपाक जाता, जेणे करून गांवच्या पुराय उदरगती खातीर आमी जाका म्हणटा की कुटीर उद्योग आसतले, गृह उद्योग आसतले, ग्राउंड आसतले, इन्स्टिट्यूशन आसतले, वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रकल्प जे गावात येवपाक शकता तेजो फायदो सरकाराक म्हणना पेक्षा गांवच्या लोकांक जातलो। तो फायदो आमी लोकांक दिवं येता।